त्या खातीर मगो पक्ष वाळपय साट्रे म्हणून थंयच्यान जी म्हादय सुरू जाता थंय एक दिसाचे धरण कार्यक्रम मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान सुरवातीक केलो वतलो. सरकाराची आज आर्थीक परिस्थिती तर पळयत जाल्यार आज खूब चिंतेची गजाल आसा. आज आर्थीक परिस्थितीचेर सरकारान बरोच विचार करूंक जाय. कारण तुमकां खबर आसा सरकारान ऑलरेडी 2000 कोटी जवळ जवळ लोन काडिल्लें आसा ह्या वर्साचें. आनी सरकार लोन मार्च पर्यंत काडूं शकता की ना हो एक प्रश्न आसा. आनी जर काडूं शकना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकारान सटी काडून पटी काडून सटी करची लागतली. म्हणजे पटी काडून हें सरकार चलोवचें लागतलें. मोटर व्हेकल 50% कन्सेशन दिलें टॅक्साक. तुमी पळयलो फिगर ते टॅक्साक कन्सेशन दिलें. व्हेकल खपशे म्हणून 50% टॅक्स कन्सेशन दिलें. म्हाका सांगा 54 कोटी तुमकां 3 म्हयन्यांत आयले आनी फाटले 3 म्हयन्यांत तुमकां 48 कोटी आयले. 100% आसतना तुमी विचार करूं ना. 100% जेन्ना सरकार टॅक्स घेतालो नव्या मोटर व्हेकलाचेर तेन्ना 100%चेर 48 कोटी आयले. आनी आतां 3 म्हयन्यांत 50% करून फक्त 53 कोटी आयले. 52 कोटी 3 कोटीचो फायदो जालो 3 म्हयन्यांत. पूण लॉस कितलो जालो आनी 50% लॉस जालो सरकाराक. आतांच हांवें एक न्यूज आयकली प्रुडंटाचेर. RTI अंडर आमचो हो मिनिस्टर टुरिजम मिनिस्टराचो 3 दिसांत कोण अमेरिके वचून येवं शकना. 2 दिसांत कोण हांगा वचूं शकना. हो एक्सपेंडिचर कंट्रोल कोणी करप. ही फेक बिलां पे करप म्हणजे थंय कंट्रोल ना कोणाचोच असो अर्थ जाता हेचेर. त्या खातीर सरकाराक तो रिक्वेस्ट आहा की तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल करचो.